अस्नोडेच्या 4 लेन बायपास रस्त्याक गांवचे सुपूत हुतात्मा जाल्ले पयले स्वातंत्र्य सैनीक बाळा राया मापारी हांचे नांव दितले अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केल्या। अस्नोडे ते मुळगांव ह्या प्रत्यक्षान 4 लेन बायपास रस्त्याची बुनयाद घाल्या उपरांत मुख्यमंत्री डॉ मुकेल सोयरे म्हणून उलयताले। अस्नोडेच्या 4 लेन बायपास रस्त्याक गांवचे सुपूत हुतात्मा जाल्ले पयले स्वातंत्र्य सैनीक बाळा राया मापारी हांचे नांव दितले अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केल्या। स्टेट हायवे 1 खाला बांदपी अस्नोडेच्या 4 लेन बायपास रस्त्याची बुधवारा मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी डिजिटल पद्धतीन बुनयाद घाली। ह्या बायपास रस्त्याचेर सुमार 3 किलोमीटर अंतराच्या कामाचेर 160 कोटी रुपये खर्च येतलो। बुनयाद घालपाच्या सुवाळ्या वेळार मंत्री निळकंठ हळर्णकार, राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे, आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये, प्रेमेंद्र शेट हांचे सयत हेर हाजीर आशिल्ले। 4 लेन अस्नोडा बायपास या नावापेक्षा स्वर्गीय बाळा राया मापारी असं या रस्त्याचे नाव असताना आणि पुराय आणि सदोरी यांच्यानी गोंयच्या मुक्ती संग्रामात आमकां योगदान दिले। अस्नोडेचो सुपुत्र आणि गोंयच्या इतिहासातलो पयलो म्हणजे शहीद जावपी जर कोण आसत जाल्यार बाळा राया मापारी आसतले। तांचें नांव ह्या रस्त्या खातीर आज आमी जाहीर करता आनी हें सांगता आसतनाय बी म्हणजे अस्नोडकारां खातीर म्हाका दिसता ही अभिमानाची गजाल आसा की ज्या पद्दतीन बाळा राया मापारी सॅक्रिफायस केलें। आमी थोडीशी जागाच दिल्या पण बाळा राया मापारीच्या नांवात सुदोदीत बरसलो जो आसा तो आमी उडास दवरतले, याद दवरतले। तांचें डेडिकेशन तांचें शहीद ह्या गोंया खातीर जाल्लें आसा। प्रोजेक्ट कंप्लीट केन्ना जातलो त्या वेळाचेर म्हाका दिसता बरेच लोक जे आसात हे बिचोली मतदारसंघ आसा, बिचोली तालुका आसा, सत्तरी तालुका आसा, बार्देस हाच्या भायर गोंयभरले लोक जे आसात ते केवळ सेल्फी घेवपाक लागून थंय येतले। कितल्या तरेचे ब्युटिफूल अशें प्रोजेक्ट जो आसा जातलो आनी खऱ्या अर्थान एक बरी गोश्ट जाली कारण चवथीक 2-3 दीस उरल्या। बिचोली तालुका आसा, सत्तरी आनी बार्देस तालुका ह्या तालुक्यांतल्या सगळ्या लोकांक एक बरे तरेचे गिफ्ट मुख्यमंत्र्यान दिल्ले आसा ह्या बायपासाच्या माध्यमांतल्यान आणि म्हणून आम्ही सगळ्यांनी मिळून हाचो आनंद जो आसा तो आनंद आमकां सगळ्यांक मेळटलो। पण हे सगळें करता आसतना आमी विचार करपाक जाय की एखादो प्रोजेक्ट जे वेळाचेर करतात त्या वेळाचेर विविध अशे 100% सगळ्याच लोकांक सॅटिस्फाय करपाक शकना। एखादो एक कोण तरी त्या विशयाचेर फुडें वतात, कोण तरी तेजेर क्रिटिसायज करतात, पण एखादें क्रिटिसिजम जे वेळाचेर जाता त्या वेळाचेर आमी सुद्दां त्या क्रिटिसिजमाक त्या तरेन उत्तर दिवपाची गरज आसा। हे जे सगळे प्रोजेक्ट जातात ते आमच्या लोकां खातीर जातात, आमच्या खातीर जातात आणि जेन्ना आमी लोकां खातीर सरकार आमचो प्रोजेक्ट करता तेन्ना तुमकांच त्रास करून तुमचो तरी प्रोजेक्ट करा ही आमच्या सरकाराची वृत्ती ना। तुम्ही जर पळयशात खास करून जेन्ना रोड डेव्हलपमेंट जाता, रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर जाता, रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हटलो काय तो बीजेपी जाता, तो सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो आसूं की स्टेट गव्हर्नमेंटाचो आसूं। पण कशें आसता तेन्ना मागीर लोक बारीक कितें जालें काय इतले डिस्प्रोपोर्शनेट करता। आज तुमकां खबर आसतलें ह्या प्रोजेक्टाचेर सरकार 160 कोटी मोडटा। 160 कोटी हो काय कमी अमाउंट न्ही, हो सरकाराचो येदो व्हडलो अमाउंट जेन्ना सरकार मोडटा आणि आतांच तुम्ही सगळ्यांनी प्रेझेंटेशन पळयलें। हो जर रस्तो जाय एक म्हणटा ते म्हापशासून तुमकां जर बिचोले येवपाक जाय तुमचे डिस्टन्स सेव जातले। दिवचलच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत।